Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. आज फाल्यां करीत निमाणे जीएमसीत कोमॉर्बिड पेशंटांक एक तरी वॉर्ड सुरू जालो. 145, 146 आनी 147 कोमॉर्बिड पेशंटां खातीर आसतले. मंगळारा वेवस्था करून 147 वॉर्ड सुरू केलो. जीएमसीतूच एडमीट आशिल्ल्या 9 जाणांक आनी ESI कोविड हॉस्पिटलांत दोगांक थंय शिफ्ट केला. एम्साचे दोतोरांनी जीएमसीतले वेवस्थेचे इन्स्पेक्शन केले. वेवस्था आनी दोतोरांच्या कामाचेर खंय टीम सातिस्वेत. ESI कोविड हॉस्पिटलांतूय टीम वचून आयली. Doctors are extremely hardworking and very sincere, and I know that they are taking the optimal care of all the patients, and I really wish them all the best. We had a very good conversation, and I'm sure that their care is going to improve further and further as they know more and more about the disease. They are doing exactly what is being done all over the country and all over the world essentially. They probably, if at all, maybe some timing of the testing needs to be improved a bit. It can actually help them, because then they can differentiate between positive patients and negative patients in a very timely manner. But otherwise, as regards proning the patient and giving them oxygen, we can get some equipment called high flow nasal cannula, which the dean and his promised to give us. So I think that is about all. And they are very happy with the way we are treating our COVID patients. We are following all the SOPs. They only said that our RT-PCR testing should be faster, which I will convey to microbiology department. डॉक्टर, आता तुम्ही 11 पेशंट शिफ्ट केले, तितूंतले 2 ESIचे आणि बाकीचे आमचे हांगासरले क्रिटिकल ओके 9 पेशंट क्रिटिकल आणि 2 ESI. इवन सर तुम्ही जे डायलिसीस तांकां कोविड कोण पॉझिटिव्ह आसा तांकां बाकीचे हॉस्पिटल एंट्री बीन अशें तुम्ही तांच्या कितें फॅसिलिटी? आमी हांगा डायलिसीस मशीन फिट केला 146 काल सांजचे केला, अँड वील बी डुईंग डायलिसीस इन दॅट सेम वॉर्ड. ओके. आणि त्या पेशंटांक तुम्ही दुसऱ्या वॉर्डान दवरतात मागीर डायलिसीस जाता ती वॉर्ड नंबर ना, आमी तांकां 147. कोविड वेवस्थापनाचेर तज्ञ समिती नेमल्या. प्रायव्हेट हॉस्पिटलांतल्या कोविड उपचारांचेरूय सरकाराची नजर. आमकां सगळ्या तरेन कोविड-19 टक्कर दिवपाक सरकारान तेंको दिल्लो आसा, आनी जे कितें पयशे लागता काल मुख्यमंत्र्यान सांगलेलें आसा की कोविडा खातीर आमी ते उपलब्ध करून दितले. आमी वेगळे तरेची एक्सपर्ट कमिटी केल्या, म्हणजे सगळ्या गोष्टी आमी आयज पर्यंत जे केले ते कॅबिनेटाची अप्रुवल घेवन केल्या. हॉस्पिटल काय कॅपिंग ना सर? माझी जबाबदारी आहे माझी हॉस्पिटल. प्रायव्हेट हॉस्पिटल आउट ऑफ चॉयस मनीस वयता ते तेणी पळोवपाचें आसता, पण सरकार तेजेर लक्ष दवरतले. सरकारान ऑलरेडी कमिटी काडलेली आसा दवरपाक की कॅपिंग कशें कितें ट्रिटमेंटाचें आहा ते डायरेक्टर हेल्थ सर्विसीस सेक्रेटरी ते पळयतले. हांव एकूच सांगूंक शकता की आमी त्या तरेचे फेसिलिटीज 122 वॉर्ड बी प्रायव्हेट वॉर्ड एडिशनल रूम्स बी आमी ते कोविडा खातीर वापरपाचो करी. सद्या आमी 146चो पार्ट आमी घेतल्या, थंय बी कांय रूम्स आहा ते रूम्स आमी उपलब्ध करूं शकता. पण म्हाका दिसता की आमकां वेगळ्या तरेन कोविडाच्या टायमान एक वेगळ्या दृश्टिकोनान काम करपाची गरज आसा. गोंयांत कोविडान सोंपिल्ल्या दुयेंतींचो आंकडो 157 जालो. एका दिसा 9 जाण गेले. कोरोनाचे 392 नवे दुयेंती, 315 रिकवर. कोमॉर्बिड कोविड दुयेंती आशिल्ले आमदार, खासदार, VIP प्रायव्हेट हॉस्पिटलांनी खासा ट्रिटमेंटाक चल्ले. सध्या 147 वॉर्डांत 20-22 कोमॉर्बिड कोविड दुयेंतींची वेवस्था जाल्या. उरिल्ल्या 145 आनी 146 वॉर्डांची तयारी उपरांत एम्साचे दोतोरांनी GMC आनी ESI हॉस्पिटलाचें इन्स्पेक्शन केलें म्हूण आप सातिस्वेत. आमी तेन्ना आमचो डिमांड जाल्लो की हे फक्त एम्साची टीम येता फक्त VIPक पळोवपाक, आनी कॉमन मॅनाक कितें आमचे GMCन आनी ESIन ट्रिटमेंट चलता तो आमचे स्टेट गव्हर्मेंटान तांकां थंय व्हरून दाखोवपाक जाल्लें. हो आमचो डिमांड आसलो. सो आतां आयज आमकां कळोंक येयला की हो आमचे स्टेट गव्हर्मेंटान आयकलां, आनी एम्स टीम आतां GMCक आनी ESIक विजीट करतली म्हूण. सो ही एक बरी खबर. बट हे सगळें तेणी बेगीन करपाक जाय. इतले कित्याक डिले करता म्हण आमकां कांय खबर ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.